मुळा भावा भयणीनो, 1986 वर्सा स्टेट ऑफ जॉर्जिया अमेरिका थंय लिओ फ्रँक नांवांचो बिझनेसमॅन, ताका तो मरण पावल्या उपरांत बोनकोणीचें बोगसळें दिलें. तो फ्रँक ज्युईश बिझनेसमॅन ताका 1913 वर्सांक ताणें एका चेडवाक जिवेशी मारला म्हूण ताचेर इंजाम घालून ताका बोणकुणींत घातलो. आनी बोणकुणींत आसतना लोकांच्या जोम्यान जे आपुणूच खरें म्हूण समजता तांणी त्या बोनकुणींतलो ताका पळोवन व्हरून जिवेशी मारलो. आनी ताचें बोगसणें दिवपाचें मोशन एका 84 वर्साच्या जाणट्या मनशान फुडें वयलें. ताणें सांगलें की फ्रँक हो निरपराधी. तो मनीस 14 वर्सांचो आसतना त्या चेडवाक जिवेशी मारले. ताचे एविडन्स ताचे कडेन आसले, पूण ताणें तें 70 वर्सां दमावन दवरलें आनी एका निरपराधी मनशाचेर इंजाम घालून बोगलांड घालून ताका बोनकुणींत घातलो. चुकीचें बोगलांड घालप म्हणजे एक भयंकर क्रीम जावन आसा, डेडली क्रायम. आनी शेवट ताचो निराशी जिविताचो खुशालकाय नासलोलेचो शेवट हें आमी पयल्या वाचपान आयकलां. कशे भाशेन एका निरपराधी बायलेक कायदे दिवपाक मुनसुबी दिवपाचे अधिकारी तिचेर बोगलांड घालून तिका जिवेशी मारूंक सोदताले. विलियम शेक्सपियर म्हणटा, कोणें तरी पर्सांतले पयशे चोरून वयले ते कचरो, पूण फामिलीची दुयेस करप, फामिलीचे मनशाचें नांव इबडावप हे महापातक ही चोरी जंय दुसऱ्याक कांयच मेळना. बोगोर जाचें नांव, जाची फामिलीचें नांव इबाडलें जाता तांकां गरीब करप, तांचे जिवा उदासपण दिवप, निराशी करप.